Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. MGP MLA Sureen Daulikar has alleged that there is a major scam in the new Mopa International Airport. He informed that GMR is selling its stake to other parties. The biggest scam अशें म्हाका कळ्ळां तें म्हणजे मोपा एअरपोर्ट. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आमकां सांगिल्लें 27% सुमार ताजो जो स्टेक आसा तो गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आसतलो. हांव मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करता, आज हो स्टेक गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय कितें. आनी हांव एक कित्याक विचारतां, कारण GMR ही कंपनी हो प्रोजेक्ट अलॉंग विथ एवरीथिंग दुसरे कंपनीक दिवपाक चालू केला. Daulikar has also claimed that the BJP government has failed miserably in many aspects, including the sex scandal, where the minister resigned only after the case reached the governor's desk. He informed that the MGP has asked for a CBI inquiry for the job scam, as the amount involved is just like the Bofors scandal. सेक्स स्कॅन्डल विशीं 15 दिसां पयलीं जर ही एक्शन मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ली, आज गोंयचें नांव बरबाद जावचें नाशिल्लें, पक्षाचें नांव बरबाद जावचें नाशिल्लें. मुख्यमंत्री फेल्ड मिजरेबली टू टेक एक्शन ऑन सेक्स स्कॅन्डल. आनी हें जेन्ना गव्हर्नरा कडेन पावलें तेन्नाच गव्हर्नरान ताचेर एक्शन घेतली आनी ताणें रिजिग्नेशन दिलें. This means this government, which is formed under the leadership of Dr. Pramod Sawant from 2019 and 2018, failed miserably in all respect as far as law and order is concerned, as far as development is concerned, as far as other issues are concerned. म्हगो पक्षान CBI इन्क्वायरी मागल्या. हांवें स्वता मागूना, म्हगो पक्षान तेचेर CBI इन्क्वायरी मागल्या, कारण बोफोर्स हो 7 कोटीचो अफरातफर CBI इन्क्वायरी केल्ली. हीच बाबुशान म्हटलें त्या प्रमाणे 70 कोटीची, म्हणजे बोफोर्सा पेक्षा कितल्याशा पटींनी हो घोटाळो मोठो आसा. Daulikar once again speculated that many BJP MLAs want to leave BJP. He said that Alina Saldana's resignation is the first one and many will follow. 15 दीस रावात, तुमकां आनी कितल्योश्योच गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो आनी ह्यो फाल्यांच्यान चालू जातल्यो. आज एलिना साल्डाना सारके कार्यकर्ते ऐकाय न्ही, जाणें तन मन धरून भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलें, स्वता आमदार जावन मंत्रीपद सुद्दां घेवना, आनी त्या कम्युनिटीचो आमदार भारतीय जनता पक्षाचें निवडून येवप हें भारतीय जनता पक्षाचें भाग्य आशिल्लें. पूण ताका जो पक्ष सांबाळूंक शकलो ना, त्या पक्ष विशीं हांव कितें उलोवंक शकता. Daulikar said that the MGP-TMC alliance has given the voters a good alternative for the upcoming assembly elections. A report by Chetan Gawas for Prudent.